नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. 27 आमदारांसहित सरकार भक्कम. मात राजकीय समीकरणा बदललिल्ल्यान विरोधकय पॉवरफुल. मनार घेतल्यार विरोधक काढूक शकतात सरकाराक घाम. खासा रिपोर्ट. पेडण्या फाटोफाट काणकोणाय सीजेएमपी ड्राफ्ट प्लॅनाच्या प्रेझेंटेशनाक खर विरोध. ड्राफ्ट प्लॅन रद्द करात म्हण नेट. 15 जाणां मुखार सरकाराचे प्रेझेंटेशन. कांपालार झोपडपट्टेचेर सीसीबीची रेड. झोपडपट्टीत सापडली 43 गांजाची पाकिटां. रेड पडटा ती पळोवन बायला बॅगा घेवन पळली. झोपडपट्टीत रावतल्यांनी खंय 40 लाखांच्या फ्लॅटाची केल्ली डील. जातली चौकशी. गोवा डेरीचो एमडी नवसो सावंत बसकांच्या मिनिट्सांनी करता मनमानी. हेर प्रकरणांनी खोलायेन एक्सपोज करपी चीट डेरीच्या संचालकांनी धाडली सहकार निबंधकाक कारवायेची मागणी. संजीवनी साखर कारखानो बंद करपाक ऊस शेतकारांचो खर विरोध. कारखानो सरकाराक लागून लुकसाणात. शेतकार चलयताले तेन्ना आशिल्लो प्रॉफिटांत. ऊस शेतकारांचो दावो. आणि पेड्या खेळा संकुलांत कित्याय कितें चल्लां. आदलो फुटबॉल प्लेयर आनी कोच वल्लभाचो आरोप. सत्तावीस आमदारांसहित गोंयांत बीजेपीचे भक्कम सरकार. भक्कम सरकाराक तितलेच खडेगांठ विरोधकय. काँग्रेसीचे फकत 5 आमदार, मात तातूंतले 4 माजी मुख्यमंत्री. सत्तेत सदांच भागीदार एमजीचो अणभवी सुदीन ढवळीकारय विरोधी बाकाचेर. हे अणभवी विरोधी फुडाऱ्यांक गोवा फॉरवर्डाचो विजय आनी अपक्ष रोहना सारखेल्या आक्रमक आनी अभ्यासू आमदारांची साथ. राजकीय समीकरणां बदल्ल्यांत, मात तेच बरोबर तयार जाल्यात एक प्रभावी अनुभवी विरोधी. काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी बाबू कवळेकार आपल्या वांगडच्या हेर 9 आमदारांक घेवन बीजेपीत गेलो आनी विधानसभेतले विरोधी बाक अचकीत खाली जाले. कांय दिसा फाटीं विरोधी बाकांचेर आशिल्ले आमदार आतां सरकारांत. ताका लागून विरोधकांची बाजू लंगडी पडटली काय म्हूण सगळ्यांक प्रस्न पडलो. मात विरोधी बाकांचेर बसपी आमदारांक पळयल्यार सरकार सुशेगाद रावंकूच शकना. 10 आमदार पक्ष सोडून गेल्ल्यान काँग्रेसीत सध्या 5 आमदार उरल्यात. मात हे 5तले 4 जाण माजी मुख्यमंत्री. गोंयच्या राजकारणातले हेवीवेट. प्रत्येकाची राजकारणाची शैली आनी कामाचो अभ्यास आनी अणभवूय तितलोच पेजाद. तांच्या राजकीय कारकिर्दीचेर नदर मारीत जाल्यार लक्षांत येवपाचे. प्रताप सिंग राणेची 1972 मोग पक्षांतल्यान आमदार म्हूण राजकीय कारकीर्द सुरू जाली. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराच्या मंत्रिमंडळात काम करपाचो अणभव. उपरांत काँग्रेसीत प्रवेश करून मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी, सभापती अशा म्हत्वाच्या पदांचो अणभव. आतां मेरेन सगळ्यांत चड काळ गोंयचे मुख्यमंत्री म्हूण रिकॉर्ड. शिस्तप्रिय फुडारी म्हूण वळख. रवी नायकाची 1984 मोगो पक्षांतल्यान आमदार म्हूण राजकीय कारकीर्द सुरवात जाली. उपरांत वेगवेगळ्या खात्यांचो मंत्री, विरोधी पक्ष फुडारी, मुख्यमंत्री म्हूण अणभव. मुख्यमंत्री पदाच्या काळात कायदो आनी सुवेवस्था राखतना गुंडांचेर आळबंद हाडपाक यशस्वी. लुईझेन फालेरोची 1979 वर्सा नावेली मतदारसंघातल्यान काँग्रेसीचो आमदार म्हूण राजकीय कारकिर्दीक सुरवात जाली. उपरांत सेगीत 6 फावट आमदार, एकदा बिनविरोध आमदार म्हूण निवड. वेगवेगळ्या खात्यांचो मंत्री, मुख्यमंत्री म्हूण अणभव. काँग्रेसीच्या संघटन बांदावळीची राष्ट्रीय जबाबदारी सांबाळपाक लुईझीन यशस्वी. दिगंबर कामतीन 1994 बीजेपीचो आमदार म्हूण राजकीय कारकीर्द सुरू केली. यशस्वी वीज मंत्री म्हूण तयार केली वळख. उपरांत 2005 काँग्रेसीत प्रवेश. वेगवेगळ्या खात्यांचो मंत्री आनी उपरांत मुख्यमंत्री पद सांबाळपाचो अणभव. सद्या काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडारी. सामान्यांक केन्नाय उपलब्ध मुख्यमंत्री म्हूण वळख. काँग्रेसीच्या ह्या 4 माजी मुख्यमंत्र्यांबरोबर अलेक्स रेजिनाल्डूय सरकाराक खर विरोध करतना दिसता. ह्या 5 जाणांनी चालू विधानसभेत आपापल्या खास शैलींत सरकाराक घेरपाची संद सोडूंक ना. You have created a liability. I am telling you now. You have created a liability. If you reverse that decision tomorrow, people will go to the court and they will sue the town planning board and the members. अरे हे लायट जी आसा येता वयता खंय वयता म्हणून कळना. त्याची घरा कडेन वयता, गोंयांक लायट नासना.
सिवरेज तो याने केला हेने केला हय ते सिवरेज हा खड्डे ताणें केल्या मरे आतां तूं पुरय मरे तें मातशें जावं कोणें कितें करूं जबाबदार तूं घे आनी आमकां बेगीन करून मातशें दी. One answer comes from the minister, one answer comes from the chief minister, one answer comes from the leader of opposition. Who is right, who is wrong, whether we are conducting a serious business in this house or we are making a foolery. Anish, no? No, no, recovery of sugar Yeah. from sugar cane. 10.37. Now, is the factory in profit? No, it is in loss. The loss, Almost is 8 crores 71 lakhs. related loss. Accumulated loss is 101 crores 22 lakhs 92,823. What is the cost of the sugar factory? Yeah. काँग्रेसीची या 5 आमदारांबरोबर सदांच सत्तेतलो मोठो भागीदार एमजीचो सुदीन ढवळीकारूय विरोधी बाकांचेर. सुदिनाक प्रशासनातल्यो त्रुटी आनी बारकावे बरेपैकी खबर आसात. आपल्या इतल्या वर्सांच्या अणभवाचेर सुदीन सरकाराचेर चढाई करपाक यशस्वी थारतनाचे चित्र हेच विधानसभेत दिसला. सरकारा मुखार हे अणभवी विरोधकां सयत सध्या गोवा फॉरवर्डाचो विजय आनी अपक्ष रोहन हे दोग युवा आक्रमक विरोधी आमदारांचे आव्हान. गोवा फॉरवर्डाचे विजयाची राजकीय कारकीर्द सरकाराचे विरोधानूच तयार जाली. कांय तेंप ताणें मंत्रीपद सांबाळ्ळां. हीच गजाल अपक्ष रोहन खंवटेची. एकंदरीत सध्याचे विधानसभेचे चित्र पळयत जाल्यार जितके भक्कम सरकार तितलेच खडेगाठ विरोधक. कांय प्रमाणात विस्कळीत दिश्टी पडपी हे विरोधक सगळे मनभेद विसरून एकठांय आयले जाल्यार विरोधाची धार आनीक वाडटली हातूंत कांयच दुबाव ना. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. सीझेडएमपी ड्राफ्ट प्लानाचेर लोकांच्यो सुचोवण्यो हरकती घेवपाचे सरकाराच्या प्रक्रियेक पेडण्या फाटोफाट काणकोणाय लोकांनी खर विरोध केलो. काणकोणा पालिके भायर मिटींग सुरू जावचे पयलीं एक्टिव्हिस्टांनी लोकांनी बोवाळ घालो. ड्राफ्ट प्लानूच रद्द करात म्हूण लोकांनी नेट धरलो. लोकांक निस्तारता म्हळ्यार पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालाक नाकापुरो जाले. निमण्या 15 लोकांक घेवन मिटींग जाली. थळावो आमदार इजिदोर आपूण लोकां बरोबर म्हण मिटींगेंतल्यान भायर सरलो. पब्लिक कन्सल्टेशन घेऊन आयला कारण त्या नोटिफिकेशनाचो जे नोटिफिकेशन ताणें पब्लिक हियरिंगाक काडलेलें आनी जे नोटिफिकेशन ताणें पब्लिक कन्सल्टेशनाक काडला दोन्ही नोटिफिकेशनाचो नंबर 1 जाल्यार हे गोंय फक्त वाट दुसरी पावतले थंय म्हूण ते गोंय काबार जातलेच. हांच्या प्रमाणे जर तो प्लॅन स्क्रॅप केला जाल्यार त्या प्लॅनाचें प्रेझेंटेशन आज कितें दिता हे आमदारांनी आमकां स्पश्ट करचें. हो प्लॅन आमकां नाका. नाका एका मातान नाका काय जाय जिगले बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिगले बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिगले बगर सोडचे ना सोडचे ना रे सोडचे ना जिगले बगर सोडचे आता जर लोकांक जर ते नाका ते थोडे NGO आणि कोण पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जरी तेंचेर विश्वास दवरता फाल्यां तेंचेर विश्वास दवरून आपणाचें जें घर आसा वो कितें आसा ते आपणाचो वाडो सांबाळपाक जाय आपणाचे फिशरमॅन सांबाळपाक जाय आपणाचें कितें सांबाळपाक जाय जाल्यार लोकांनी फुडें येवपाक जाय. पयलीं जो हेंचो NGOचो बोर्ड आशिल्लो कोणाचें ऑब्जेक्शन आशिल्लें दे वर सेयिंग दॅट प्लॅन स्क्रॅप करा. प्लॅन आमी स्क्रॅप केलो न्ही आनी कितें करपाक जाय. कांपालार परेड ग्राउंडा वयली झोपडपट्टी खाली करपाक सीसीपीन सुरवात केली. शेनवारा सीसीपीन पुलिसांक घेवन थंय रावतल्यांचेर रेड मारली. ह्या कारवायेंत 43 गांजाची पाकिटां सापडली. थंय रावपी कांय बायलां बॅगां घेवन पळयली. ह्या झोपडपट्टेंतली कांय बायलां खंय 4 दिसां पयलीं एका बिल्डराक मेळून 40 लाखांचो फ्लॅट घेवपाची डील करूंक गेल्ली म्हण महापौर उलयलो. पुराय प्रकरणाची खंय चवकशी जातली. मात इतले सर्रास पणजेंत गांजाचो वेवसाय चलून पुलिसांक कशें काय दिसना हो मात खरो प्रश्न. आमकां कितल्याच लोकांची कंप्लेनी येताल्यो की हांगा रातचे इलिगल धंदे चलता रातच्यो हांगा झगडी चलता लोकांक फ्रिली सांजचे 7 उपरांत भोंवपाक मेळना ह्या फुटपाथी वयल्यान
तेन्ना आमी आतां आज तिसरो दीस आमी कंटिन्यू 2 दीस वेनसडे थर्सडे ड्रायव्ह घेतली. तेंच्यो पयलीं फर्स्ट डे आमी 6 झोपड्यांच्यो काडल्या बरोबर तेंच्या रातच्यो परत घातल्यो म्हणून आमी थर्सडे परत आयले, परत तेंच्यो झोपड्यो काडून तेंचें सामानूय आमी जप्त केलें हेंचें. आनी कालूय आमी रेट दवरलेली, पूण काल पावस पडलो, खूब हेवी पावस पडलो, आमी ती कॅन्सल केली. आनी आज जर येत जाल्यार पयल्यार तेंची झोपडी नासली, एकूच ती झोपडी आसली, ती प्लास्टीक बी काडली आमी. आनी त्या ती बायलां सगळीं पळयली म्हणटच आमी ती सगळी पायपां जी आतां सगळी पिडवली पायपां दवरल्या पळय ती सगळी सर्च केल्या बरोबर आतां तुमी पळयला कितकोसोच गांजा ते ड्रग्स सापडलेले आसा. आनी लोक जी कंप्लेनी करताल्यो त्यो खऱ्यो जाल्यो. खूब जाण सांगताले आमकां हांगा रातची रिक्षा येता, रातच्यो टॅक्सी येता, वास्कोच्यान गाडयो येता, कॅसिनो वयल्यान ते नेपाली ते लोक ते हांगा हें व्हरपाक येता, कॉलेजीचे भुरगे हांगा येता. तेन्ना हो आमच्या भुरग्यांचो फ्युचर फुडार हो सामको बरबाद करपाचें हेंचें हें आतां म्हणजे हेंच्या खातीर हें जावपाचें आसलें. तर 8 दीस पयलीं एका बिल्डरा कडेन 40 लाख कॅश घेवन फ्लॅट घेवपाक गेल्ले. खंयचे हेंचे कडेन इतके पयशे? हे इन्क्वायरी करपाचो टायम आयिल्लो आसा. हांव मागता आमचे ऑनरेबल CM होम मिनिस्टर तेंचे कडेन की हांगा ही सगळे हेजेर हांगा इन्क्वायरी घालची. ही इतकीं वर्सां हांगा धंदो कसो चल्लो, कोण हांकां प्रोटेक्शन करता, कोण हेंचो गॉडफादर आसा, हेजेर फूल इन्क्वायरी घालची आनी स्ट्रिकांतली स्ट्रीक हांकां पनिशमेंट हांकां दिवचें. गोवा डेअरीची गुड्डल आसामा विधानसभेत गाजली. एक प्रकरण भायर सरत आसा. MD 900 सावंता आड आतां डेअरीच्या 3 डायरेक्टरांनीच आवाज काढला. आदी ताचेर कितलेशेच आरोप आसात. MD आड ह्या संचालकांनी कॉपरेटिव्ह रजिस्ट्रारा कडेन मनमानी करता म्हण कागाळ केल्या. बसकांची मिनिट्सय खंय सारको बरयना. ताका बडटी दिल्या उपरांत जे कितें जातलें ताका संचालकच जबाबदार ना म्हण संचालकांनी हात वयर केल्यात. गोवा डेअरीची भ्रष्टाचार प्रकरणां नव्यान सांगपाची गरज ना. डेअरीन चलपी कांडा विधानसभेमेरेनूय पावल्यात. आतां घरच्यांनीच बोवाळ सुरू केला. खुद्द डेअरीच्या संचालकांनीच MDक एक्सपोज केलो. 3 संचालकांनी MDची कारस्थाना सांगपी चीट रजिस्ट्राराक बरयल्या. पळयात संचालक कितें म्हणटात. संचालकांनी बरयल्ल्या चिटी प्रमाण MD 900 सावंत डेअरीच्या संचालक मंडळाच्या बसकांच्यो मिनिट्स सारकी बरयना. ऑडिट रिपोर्टा प्रमाण ताणें रिकवरी करूंक ना, एक्शनूय घेयना. संचालकांनी घेतिल्ले आक्षेप तो बसकेच्या मिनिट्स बुकांत बरयना. पुणा डेअरीक दूद धाडिल्ले, ताचो अर्दो दूद पावडरच मेळ्ळो. उरिल्ल्याचेर MD ओग्गी. MDच्या बडती उपरांत जे कितें निर्णय जाल्यात त्या खातीर आमकां जबाबदार धरचे न्ही म्हूण संचालक म्हणटात. MDचेर रजिस्ट्रारान कारवाय करची म्हूण तांची मागणी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. राया गांधी रोडार घरफोडी जाली. चोरांनी घराचे कुलूप फोडून भांगर, कॅश आनी बाकीच्या वस्तूंचेर हात मारलो. कोसेसांव सकाळीं लायटीचें बील भरूंक गेल्ली जाल्यार ताजी सुनय फाटोफाट भायर सरली. चोरांनी सुनेचे भांगर आनी पयशे चोरले. कोसेसांवाची आरमार फोडली. सोळपोय, चेन आनी नेकलेस आसलोले आनी पयशे आसलोले 10,000. आणि मुदी बी कितें आशिल्ली? मुदी आसलोली 2. एक उतरां आहा आनी एक अशें हांवें घाता ती आसलोली. भायर 10 भायर सरलें. 10 भायर सरलें. हय मागीर बील हारी करून गेलो लायटीचें. पूण मुगे भांगर सकाळ मेळ्ळें म्हाका. मुगे आलमार मोडली तेणी. पूण तें व्हरपाक जाय. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. संजीवनी साखर कारखानो बंद करपाक ऊस शेतकारांनी खर विरोध केला. संजीवनीक ऊस घालपी शेतकारांनी सभा घेवन कारखानो कसोच बंद करूंक दिवपाचो ना म्हण थाराव घेतलो. सरकारचो हस्तक्षेप जावचे पयलींच कारखानो बरो चलतालो. सरकारान लॉसांत घाले म्हण शेतकारांचो दावो. सरकारान ऊस शेतकारां बरोबर मिटींग घेवची म्हण मागणी. विधानसभा अधिवेशनात संजीवनी साखर कारखानो बंद करता म्हण विशय आयिल्लो. ह्या हितून शेतकऱ्यांचे कांयच तांकां पडलेले ना अशें जाल्यार आयज पळोवन येयला. कित्याक स्टेटमेंट रोखडोच झूक करून दिलो. हितून कळटा आयज शेतकऱ्यांचे कांयच पडलेले ना. म्हणटकूर हो प्रश्न हेका लागून आयज आमी चर्चा हाडलेली. हितून आमचे मातशे थोड्यांक कळूं ना तेन्ना मातशे एक थोडोसो हें जालो. तेन्ना कोणी हें करचें न्हू. तेन्ना सगळ्यांचे एक
एक ठराव आसा आमचो फॅक्टरी ही चालू उरची आनी कशी चालू उरची हेज्या विशीं आमकां सरकारान आपोवन व्हरचें आनी तेजेर आमी सगळे वेवस्थीत बसून केन्नाच्यान लॉस आसा गव्हर्मेंट बॉडी धाडटा तेन्नाच्यान लॉस आसा नाल्यार पयलीं शेतकऱ्यांची कमिटी आसली तेन्ना फायद्यानी आहा मुद्दम पळया आनी खंयच्याच परिस्थितीन आमी शेतकरी गव्हर्मेंटाक बंद करूंक दिवचे ना. जर शेतकारा खातीर इतली कळ सोंसपाची सरकाराची तयार ना जाल्यार ताणें सांगचें गोंयांत शेती करची न्ही तुमी फक्त आमी तुमकां सर्वीस दिता तुमी सर्वीस करपा येया आमच्या दारां म्हणून. आयज मोदी सरकार थंय बसून म्हणटा सगळी हरीत क्रांती कसली हरीत क्रांती मड्याची हरीत क्रांती ही आमी लॉस करूं ना ही तुमी लॉस केल्या जबाबदार सरकार हेचेर हय मरे सरकार पण आमचे कडेन उलोवपा या म्हूण सांग आमचे कडेन उलोवपा या म्हूण सांग आनी आमकां पयशे खंय दिले अजून दिले पयशे हय ऊस कित्याक कमी जाला तुमच्या खातीर कमी जाला. तेन्ना असो एकदम तडकाफडकी विधानसभेन हें दिवप हें काय बरोबर न्ही. आतां तेणी सांगलें त्या प्रमाण विधानसभेन जर एक स्टेटमेंट केलो तो उत्तर दुसरे विरोधी पार्टीक दिवंक जायना तो स्टेटमेंट उरता रेकॉर्ड जाल्लो उरता जसो कोर्टान एक जज सांगता अमूक हें म्हणून जसो लॉ जाता तसो हो स्टेटमेंट सामको ताका हें करूंक मेळना तो ना बाबा आमी तो मुद्दाम हेका सांगलो ना तो स्टेटमेंट उरता. कारण जर फाल्यां चेंज सुद्दां क्रॉप कर म्हटलें जाल्यार काही भागान ऊस सोडलो जाल्यार दुसरें क्रॉप सादेपणी येयना आनी ताका कितले पयशे घातले जाल्यार ते करना शक्य ना. कारण म्हाजो जो ट्रेंड आसा की कायम मी ऊस करीत आसा तो ऊसाचो भात कर म्हटल्यार म्हाका तें जमचें ना. 3 म्हयन्या फाटीं 1,35,00,000ची 1,35,00,000 साकर चोरी गेली. तेजे आयज सरकारान आमचे माननीय मुख्यमंत्री जावं आमगेले गोविंद गावडे सर तेंच्यांनी आयज पर्यंत दखल घेवना. सरकारान संजीवनी कारखानो बंद करचे परस ज्या लोकांनी कारखानो लॉसांत घातला तांचेर एक्शन घेवची पयशे वसूल करचे म्हूण आदलो मंत्री रमेश तवडकार मडगांवां मिडिया कडेन उलयलो. आज पर्यंत जे ॲडमिनिस्ट्रेटर म्हणून अपॉइंट जाले किंवा अनेक प्रकारचे विषय फाटल्या वेळाचेर येताले की संजीवनी कारखान्यामध्ये प्रचंड मोठे गौड बंगाल जाल्लो आसा. आज आमी मंत्र्या कडेन मागणी केली की संजीवनी सहकारी कारखानो बंद करचे पेक्षा की जेणे ह्या विशयान जे फ्रॉड केल्ले आसा पळय न्ही ताजी चवकशी करची आनी तांचे कडच्यान ते पयशे जे लॉस जाल्ले आसा ते रिकवर करून घेवचे अशा तरेची डिमांड आमी केल्ली आसा. आनी खंयच्याच परिस्थितीन तो सहकारी कारखाना साखर कारखाना तो बंद पडपाक जायना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आनी सावयो डायस. बायगिणी येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पा आड पोरण्या गोंयच्या मंचान पणजेच्या आमदाराचेर फोग काडलो. पणजेच्या प्रकल्पा वयलो प्रेशर कमी करून खंय बायगिणी हाडपाचो हो यत्न. पणजेचो आमदार आपल्या वाठारांतली सुवात प्रकल्पाक कित्याक दिना आमी कित्याक दिवची म्हण मंचाचो प्रश्न. मायनिंग पिटा सारक्या सुवातींनी खंय प्रकल्प करचो. बायगिणीची सुवात पयलींच थारायल्ली जाल्यार थंय व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो कश्यो आयल्यो म्हण मंचाचो टीसीपीक प्रश्न. So hurriedly this has come up and we as a resident of that place are getting affected. Now question is, if you look at the technical aspect of this kind of plant, it is going to be another Sonsodo or another Saligaon, a larger Saligaon plant in making. But here nobody has thought very seriously about it, the technical part of it. If the plant comes over there, what will happen? Imagine there is no ground survey done in the entire report which is submitted, which government calls it as a draft EIA report or rapid EIA report, has been done only for one season. This study for anything has to be done for comprehensively for a year period. If the plant comes, that is not the right site for a plant to come because they have given licenses for residential colonies, the schools, the hospitals within the close proximity of 1 kilometer. This plant, yeah, in 2006, yeah, and after that, the builders must have taken the approval, say, in the year 2009 or 10. So why was this given by the TCP and the Panchayat? There are many plots which are lying barren. Plots like your mining sites, your mining is closed. There are other landfill sites which can be in Walpole, which can be in the interiors of Bicholi, Savardem. These places are lying barren. Why is a residential site chosen? Panjim MLA is saying that we don't want a garbage plant in our vicinity. He is trying to protect these Panjim. Why are you dirting Bangini? Why are you dirting our residential area, Old Goa?
ट्यूबवेल आणि बोरवेलींतल्यान उदक पंपिंग करप्यांनी WRD कडेन रजिस्टर करचें. रजिस्टर करिनासतना उदक काडूंक मेळचें ना म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. WRDन सांखळे दवरिल्ल्या वॉटर कन्झर्वेशन वर्कशॉपाक मुख्यमंत्री गेल्लो. हंजुणें धरण पूर्ण भरूंक ना जाल्यार उत्तर गोंयाक प्रॉब्लेम जातलो म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्र्यान सांखळे महाविद्यालयांत एअर फोर्स रिक्रुटमेंट वर्कशॉपांत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शनय केलें. थोड्यांचे कन्सर्न आसा की ग्रावंड वॉटर लेवल हो डिक्रीज जायत आसा, बट गोवा इज अ व्हेरी रीच इन अ वॉटर कन्झर्वेशन स्टेट आनी इट इज अ 36% ऑफ द वॉटर लेवल जो आसा ग्रावंड वॉटराचेर आसा. बट काही जाणांच्यो कंप्लेन्स आसा लोकांनी ट्यूबवेल किंवा बोरवेल ज्यो काडून उदक मोठ्या प्रमाणात काडून विकलें वता. हांव म्हणटा जे शेती खातीर वापरलें आसत जाल्यार गोश्ट वेगळी आसा, बट ऑलरेडी गोवोरमेंटान जितके जाण ग्रावंड वॉटर लेवलचे पंप करता तितक्याचेर खरो गोंया सरकारानूच हो एक्ट आसा आनी तेंच्यांनी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करपाक जाय आनी दे नीड टू पे द फीस ऑल्सो. बट अशें जर कोणी ग्रावंड वॉटर काडटा आनी तेंच्यांनी जर रजिस्टर्ड करूंक ना आसत, कोणाच्या लक्षान आयलें जाल्यार तेंच्यांनी आमच्या आयदर WRD डिपार्टमेंटाक ताची कंप्लेनूय करची, कारण ग्रावंड वॉटर काडप किंवा डायरेक्ट व्हरप हें योग्य न्ही. ताच्या खातीर फीस भरपाक जाय, रजिस्टर्ड करपाक जाय, दॅट इज अ कंपल्सरी. सो म्हाजी रिक्वेस्ट सगळ्या पब्लिकाक तेंच्यांनी नोंद करचें, सरकारा कडेन कळोवचें. असो कितें रेकॉर्ड अजून सध्या मेळ्ळा? At present, so many people have registered with the WRD department, those who are pumping the groundwater. पण कोणी अजून कंप्लेन करूंक ना. कोणाक खबर आसत जाल्यार विलिंगली करची. अंजुणें धरण भरूं ना जाल्यार उत्तर गोंयाक प्रॉब्लेम जातलो म्हूण मुख्यमंत्री म्हणटा. सिनियरांनी म्हणटा अशीच परिस्थिती उरल्यार भविश्यांत फुडले पिळगेक उदकाक तळमळचें पडटलें. हांव आत्तां नारकर्णी विचारतालो पावस कितलो पर्संटेज जालो आनी खरेंच धरण भरला काय कितें. साळावले भरलें, हणजुणें अजून भरूंक ना, अजूनय भरपाची गरज आसा. आनी जर तें भरलें ना जाल्यार परत उत्तर गोंया खातीर पूर्णता प्रॉब्लेम जातलो. परंतु एक असो काळ येतलो, हांव मुद्दम हांगा आयलो हेच्या खातीर, की असो काळ येतलो जावेर आमी आसतले नासतले पूण फुडल्यो पिढयो ज्यो आसतल्यो तांकां पाणी पाणी म्हणून वळवळचें पडटलें. एअर फोर्स सुरक्षा बळ रेल्वेत दर वर्सा खूब नोकऱ्यो येतात. पब्लीक सर्विसी खातीर भुरग्यांनी फर्स्ट इयरासानूच तयारी करची म्हूण मुख्यमंत्र्याचो सांखळे महाविद्यालयांत जाल्ल्या एअर फोर्स रिक्रुटमेंट वर्कशॉपात सल्लो. आमकां सोदचें पडटलें, आमकां स्वताक कसलें घेवचें पडटलें तें सगळें डेफिनेटली तेंचें ब्रायट फ्युचर जे सुरजान सांगता तें एकाच ज्याचेर हांव परत एकदां स्ट्रेस करता. म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणजे वर्साक जर पळयता तुमी ऑल डिपार्टमेंट फ्रॉम द रेल्वे टू द डिफेन्स लाखांनी पोस्ट भरले वता. कितले लॅक्स एवरी इयर. apply for the Goa Public Service Commission for the BDO post, deputy collector post, class 1 graduate post, junior secretary post, anybody can apply. ताजी तयारी फर्स्ट इयरच्यान जावपाक जाय. म्हाका हांवें अप्लाय केला, म्हाका एक काम दी जावचें ना. फॉर द कॉम्पिटिटीव एग्जाम ऑफ द गोवा पब्लिक सर्विस कमिशन आनी युनियन पब्लिक सर्विस कमिशन नो वन कॅन चॅलेंज. तुमकां पास करपाक जाय, तुमकां क्रॅक करपाक जाय एग्जाम, देन ओन्ली इट इज पॉसिबल. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. गोंयचो महिला आयोग प्रभावी करपा खातीर तातूंत दुरुस्त्यो हाडपाक खुबशे अधिकारीच विरोध करतात. मंत्री विश्वजीत राणेचें वक्तव्य. मात खंयच्याय परिस्थितीत राजस्थानाच्या धर्तेर गोंयचो महिला आयोग दुरुस्त्यो हाडून तो प्रभावी करतले म्हण विश्वजीत ठाम. महिला आनी बालकल्याण खात्याच्या जोड पालवान पत्रकारांच्या गुज संघटनेन महिला पत्रकारां खातीर कार्यशाळा दवरिल्ली. And I feel that unless you raise a voice, as a result of which I am fighting hard to bring this Women's Commission amendments. A lot of officers also objecting to this Women's Commission amendment, let me tell you. Because I think they must be scared themselves, because if such a tool comes into force, then what happens is then there is no way out. And Rajasthan has shown the way in the country by bringing this type of amendments, this type of things, so that your issue will not only be addressed, but your issue will be addressed in such a way that the person who has to punish will be punished and ask questions.
There are several things going on. If I start sharing with you, there are several things going on in our state. As a result of which, one by one, these issues have to be addressed. But I don't believe on one thing that is there in the Women's Commission that says the people we appoint have to be from Goa only. I don't believe. I think we need to get the best resource from out so that we are able to protect our ladies in the state of Goa. For the media to understand, as we are here to protect each one of you, especially the lady journalists, and it's not because it's a women empowerment program for women journalists. I'm saying this. So my only regret here is that though there are so many women journalists in the profession today, there's not a single woman editor in Goa till now. I hope there will be one soon, and my advice to women journalists here is don't see yourselves as women journalists. We are journalists, okay? We are as equal as anyone in this profession. पेड्या खेळा संकुलात किद्याय कितें चल्लां आनी खेळगड्यांच्या हिता खातीर ह्यो गजाली जाग्यार घालच्यो म्हण आदलो फुटबॉल प्लेयर आनी कोच वल्लभ भामरेन अपील केल्या. शास्त्रीय पद्दतीन व्यायाम करपाक आशिल्लें सेंटर तशेंच फिजिओथेरपी खूब म्हत्वाचें आशिल्लें, पूण तें आतां चलना म्हण भामरे पिकार. फूल बिल्डींग येते पळय ती एनसीसीक दिली आनी एक्सरसायज करपाचे इक्विपमेंट आसले पळय ते हाडून सकयल उडयल्या जिमनेजियम हॉलां आनी ते सारके अरेंज करूंक ना. हांगा सारके कोण एक्सरसायज करपाक मेळना. मल्टी जीम आसता पळय ते तुका एक्सरसायज करपाक ताचेर मेळटा. ते 10-12 स्टेशनां आसतात ते हाडला आनी हांगा उडयले. दॅट वॉज अ रायट सेंटर. हे एक्स डायरेक्टर सुजान डिसोजान एस्टॅब्लीश केल्लो. थंय फिजिओ आहा प्लस सायकोलॉजिकल सेंटर आहा. हय डिमांड ना म्हणून बंद केलो. डिमांड आनी कसले भुरगे वेताले हाचे कडेन प्रॅक्टीस करपाक अंडर द गायडन्स ऑफ कोच. प्लस कोण एक्सरसायजी जाय रिहॅबिलिटेशनाक फिजिओचे ते वेताले. आतां तेंय ना. बॅडमिंटन कोर्ट आहा थंय हे ना कितें एअर कंडिशन प्लांट चलना ते. स्विमींग पुलार प्रायवेट कोचिंग चलता. हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.